मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. सकाळचे व्लॉग टायम जालो आसा 8 आणि बाल्कनींनी खूब तरेचे अशे फुलां फुल्लेले. म्हटलें तुमकां दाखोवया म्हटलें. सो फुलां पळोवन न्ही दीस अशें म्हणजे बरें दिसता पळोवपाक. तांकां पयलें न्ही कितें टेंशन बी आसलें न्ही एक टेंशन फ्री जाता फुलांक पयलें. सो मागीर हांव आयलें किचनान जे कितें म्हणजे एक मनी प्लांट आसलेलें म्हणजे धूळ पडलेली ताका पानाक बीन म्हणजे ताका वॉश केलें म्हणजे ताका स्प्रे केलें उदक बीन. मागीर तुमकां एक दीस सांगलेलें हांवें फ्रीज आमचें सामकें धूळ पडलेलें. सो म्हटलें आयज ताका मातशें कॉलिनान क्लीन करया म्हटलें. सो सगळें हांवें मॅग्नेट बीन काडलें आनी सामकें धूळ पडलेलें आनी क्लिनींग करपाक न्ही खरें तुमकां सांगू टायम मेळना. सो आतां म्हटलें इल्ले सदांच इल्ले अशें टायम काडून न्ही आमकां क्लीन करूंक जाय. सो तुमकां पळोवंक शकता हांगासर बरें चकाचक जाल्लें आसा. ओके, तो मेळटा तुमकां मागीर. आतां मेळटा तुका हांव सकाळीं क्लिनींग करतालें. चिंतलेलें की फ्रीज तरी भायलें मातशें क्लीन करया आनी हांगासर कॉर्नर आहा न्ही तें मातशें क्लीन करया म्हटलें. फ्रीज पुसता तितलो तो उठलो मागीर आनी थंय दवरलें हांवें. जायना हें आसूं म्हटलें फाल्यां पळोवया. ओके, आई बरी ना, आई जाला थंडी, तिका आंग बीन खूब दुखता. सो ती न्हिदला. सो म्हटलें बाबू आतां जस्ट न्हिदला, उठलोलो तो न्हिदला. ताका आतां म्हटलें बिरें रांदया म्हटलें. ओके, घाई तशी कांय ना, शिव ना येत जेवपाक. सो ताका म्हटलें सावकास करया आनी रित्यू घेतलो आयज बेगिना, तांकां बेगिना सुट्टा. सो ती सामकी जाम जाला आई, तिका सामकी आंग बीन दुखता. तिका न्ही जेन्ना थंडी बी जाता न्ही ताका थंडी बी भायर सरना म्हणजे कफ बीन अशें भायर सरना. तिका जावं शिवनाता जावं तशेंच भितर ताका थंडी उरता. पण दिसताना तिका न्ही कफ म्हणजे खोकता ते कफ येता भायर. सो म्हटलें तिका मातशें येवनी कफ बरें येयल्या भायर. सो 2 दीस अशें काय म्हणजे कालच्यान तिका चड जावपाक लागला. सो फूल तिका फाट बीन दुखता खंय ताका लागून. सो म्हटलें ती न्हीद म्हटलें ती म्हणजे आपल्याक न्हीद पडना जाल्यार चलता पण तशें रेस्ट घे म्हळें तिका. सो आतां ती आड पडला. आतां रांदता हांव बेगिना. तिका काय खावपाक काय नाका म्हणटा आपल्याक. तिका जे तोंडांत टेस्ट बीन कांय ना. सो पळोवया शिव शिव आतां मडगांव आसा. आयज आपूण सांजचो बेगिना येयल्यार तिका व्हरता म्हटलें डॉक्टरा कडेन. पळोवया कशें तें. हांव रांदता मागीर तिका कितें कशाय काडा बिडा कितें करून दिता हांव. मागीर आपल्याक सूप जाय पिवपाक बेश्टें कितें लिक्वीड. सो सूप दिता मागीर करता सूप. सो पयलीं आतां हांव रांदता. सो सकाळीं न्ही बेश्टें चिटकीनी अशें फ्राय करून दवरला. सो आतां म्हाका भाजी करूंक जाय आनी आतां हांव करता मसूर रोस बटाट घालून मसूर रोस करता. मागीर तो न्हिदला न्ही तो म्हटलें बेगिना करून घेता. ओके, आनी मागीर हांव तुमकां मेळटा. ओके चला. इश्विकाक न्ही बेडार हांव घालूंक शकना कित्याक आतां तो मातसो पलटी म्हणजे अशी पलटी मारपाक न्ही पळयता आतां. सो 2 दीस जाले तो मातसो आतां पलटी मारूंक सोदता. सो ताका आतां आनी खूब जाणां म्हणटलें म्हाका ताका बेडार बी घालनाका म्हणून. सो आतां ताका न्ही हांव सकयल घालता भायर एक चादर घालता आनी ताका थंय घालता हांव. सो आतां तो मातसो पलटी मारूंक पळयता. पयर जाल्यार मातशें मारलें मातसो टर्न करता आनी मागीर व्हडलें रडटा मागीर. सो आजून कंप्लिटली टर्न करना तो मातसो. सो ताका लागून सो हांव वाट पळयतालें केन्ना तो टर्न करता म्हणून. सो आतां करतलो तो ताका लागून. ओके चला बेगिना करता. आतां रेचू येवपाचो टायम जालो. येतलो आयज बेगिना आनी सकाळचें अशें काय हेवी ब्रेकफास्ट बी करून आपल्याक मॅगी जाय म्हणपाक मॅगी करून व्हेलें ताणें म्हणजे मॅगी करून दिली ताका व्हेलें ताणें आनी बेगिना सुट्टा न्ही सो ताका लागून. ओके चला सहाय करून घेता मागीर मेळटा तुमकां. सो हांगासर न्ही पळयात भाजी जावपाक येयला आनी जस्ट रिसीव आयलो स्कुलांतल्यान. तो बसला टी व्ही पळोवपाक आनी कोथमीर पळयात सारकें पिड्ड्यार जालें. आतां पावसान न्ही ते कोथमीर पिड्ड्यार जाता. हें पळयात जस्ट काल का पयर हाडलेलें शिवनातान. हय सगळें पावसान हें जाला पिड्ड्यार जाला. बेगिना खाली करूंक जाय. हो आयलो. की रे स्कुलान आयज टिचर्स डे म्हणजे काल आसलो टिचर्स डे. आयज सेलिब्रेट केलें खंय काय करूं ना खंय फक्त गेम खेळ्ळे आनी येयलो खंय. चल सो हें पळयात तो न्हिदला आई न्हिदला. सो भाजी जालें म्हाजें जस्ट वयर कोथंबीर घालतलें मागीर मसूर रोस करतलें मागीर जालें. कोण आयला मागीर मेळटा तुमकां मागीर. सो आतां उठलो अरे पण एका न्ही आई जावन न्हांवपाक घालचें ना कित्याक खबर आहा आई उदीक घालपाक कोण एकलो जाय. आई बरी ना न्ही ताका लागून आई जस्ट ताका न्ही आंग पुसून काडटा. नाका आयज ताका आंग पुसून काडटा. तूं आनी उदक घालता न्हू. ओके जालें म्हाजें उठला आतां हेज्या वांगडा मातशें बसोंक जाय नाजाल्यार काम करूंक जाय. ताका हांव घालता आंग पुसून काडटा न्हू रे.
न्हिदलो तो जास्त 1 वर न्हिदलो बरे हय तुमकां आईक मेळयता हो न्हिदला एका हांगा घातला हो तो चडीत घेता ते आसूं तूं सांगनाका जस्ट राव रे जस्ट हाऊस हेल्परनी आत्ता येयली 11 जाली आई पळय हांगा जाम जाला कितें हाडू खावपाक काय नाका अशें न्हिदता एप्पल कट करूं हां एप्पल हो पळय हांगासर एप्पल हाड तुगे हां सकाळच्यान काय खावंक ना म्हणजे एप्पल तरी कट करता जालें म्हाजें आतां मसूर रोस जावपा येयला मागीर हेका पुसता नाका 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 हिका बँड करपाक जायना हांगासर उदक घालतना बँड करपाक जायना नाका नाका एक दीस न्हाय नाल्यार काय जायना न्हीद तूं ही पळय हांगासर तिका न्ही बँड करूंक जायना तिका दुखता फाटीं आंग सुद्दां दुखता खंय तिका एक दीस न्हाय नाल्यार काय जायना बरें आंग पुसून काडटा ओके चपाती करूं इल्ले तुका तुका ती जेना म्हणटा तेका आतां पळय आतां सूप करता कशें काडा बीन कितें करता ते बस हां खेळ तुज्या वांगडा हां बरें हां चल चल सो इशूकाचें काम जालें पुसलें तेका आयज आई म्हणटाली तेका न्हाळुया म्हूण नाका म्हटलें तेका पुसून काडलें सो एक काम जालें आनी तेका आतां सकयल घातला कित्याक खबर आहा बेडार आतां घालना हांव तुमकां सांगलें न्ही हांवें तो मातसो टर्न बीन करता म्हणून सो भंय दिसता म्हाका आतां हॉलान अशें घालता हांव तेका सकयल आतां हॉलान कितें जाता खबर आहा ऋतुकान टीव्ही लायला न्ही जेन्ना आमी टीव्ही बीन लायता न्ही तो असो असो करून टीव्ही पळयता असो तकली अशी वयर करून टीव्ही पळयता खूब मस्त जाला ताका टीव्ही जाय तो म्हटलें हांगाच घालया सो हांगा भंय ना तो फॅन पळयता पळयता एन्जॉय करता तो आतां न्हिदतलो तो आनी एक 10 मिनटां खेळटलो मागीर न्हिदतलो ओके सो आई म्हणटा तूं मातशें फ्रेश जाय न्हांव म्हणलें आपल्या पेज जाय म्हणपा लागली सो ताका पेज करता सो तें एक बरें जालें एटलिस्ट पेज तरी जेवनी आं कितें जालें 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 ओके ताका पेज करता मागीर जस्ट मसालो वाटला हांवें करी करपाक रोस करपाक मसालो वाटला जस्ट ताका मसालो घालून फोण्ण मारता ओके जालें मागीर ऑलमोस्ट सगळें काम मागीर तिका पळय आतां ती पेज दिता खंय आपल्याक सांजचें तिका सूप बीन कितें करता आनी आतां कशाय बीन काडा बीन करून दवरता मागीर निवळ आतां उठलो की मागीर कांयच काम जायना आतां कारण न्हीद येयला दिसता ताका आतां खेळ मातसो घेवन भोंवलें न्ही बरोबर बसता न्हिदना म्हणजे रडना आनी आतां पळय सकयल घातलें की स्टार्ट तेजें ओके सो इशूय न्हिदलो आनी म्हाज्या हांगा सगळें जाल्लेलें आसा सो हांगासर मसूर रोस रेडी आनी आईन न्ही मोबायल पेज जाय म्हण न्ही सो तिका न्ही पेज केला ओके एटलिस्ट पेज तरी जेवनी बरें सो आमी ते पयर 2 दिसां फाटीं गेल्लेली न्ही कुनाफा स्टोरीजान हांवें ते कुनाफा हें हाडलेलें चॉकलेट ते चॉकलेट खावपाचो टायम ना घे रे तो उदोच्या मागता मात थंयच बस हाडटा हांव दिता बरें आसा अर्दे थोडे खालें हांवें शिवातान तोंडान घालूंकूच ना बाबा ताका टायमूच ना खावपाक आमचें असलें गडबड जाता हांव तुमकां केन्ना सकाळ जाता केन्ना सांज जाता कळत ना आमचें कितें खावया म्हटलें याद उरना आई म्हाका तापता एकट्या नायकान ते नेवऱ्यो दिल्लेले हांवें जस्ट दोनूच खालें आनी खा म्हणटा ती म्हाका खावपाकूच टायम ना आनी खंयच्या कामार बी उरलें न्ही कितें खावपाक अशें मूड बी येना सो हें पळयात कुनाफाचें म्हणजे कुनाफा चॉकलेट बरें आहा टेस्ट हें इंडियन ब्रँड हें आतां रेहान येतलो नोव्हेंबरान सो ताका सांगलां हांवें थंयचे कुनाफा चॉकलेट घेवन यो म्हणून सो पळोवया थंयचें सो हें बरें आहा कळ्ळें न्ही सो आतां दिता हांव तुकडे सो घे रे हांगा यो बरें आहा आमी दुबय गेले तेन्ना आमकां इतलें खबर नासलें चॉकलेटा बद्दल आमी दुबय गेले तेन्ना कांय खबरूच ना आमकां हेजें सो आतां मातशें तें फेमस जालां एक मिनट आं एक फेमस जालां तें चॉकलेट घे तूं खा व्हडलें दिया तूं हांगा वचून खा तें बेड थंय सोफार बसता सगळें हें करता सारको व्हडलें ऋतुकान तर खावूंकूच ना हांवें तरी खालें ऋतुकान खावंक ना आई बी खावंक ना शिवनाथान खावंक ना सो आई काल म्हाका रातचो शिवना विचारतालो चॉकलेट खंय आसा खंय हांवें हांगा म्हटलें तुका पळय खावपाक टायम आसा तें पयलीं पळय ओके खाता रश आसता भितर बरें आहा पुरो तूं आतां टीव्ही बंद कर आनी भितर स्टडीज करून बस गे बंद कर टीव्ही हिंदी कर चल सो सांज जाली जस्ट म्हणजे उठली आमी आतां न्हिदलेली जस्ट न्हिदले उठले कोणा वळखी आले मान आतां म्हाका अशें करपाक जायना दुखता हांगासर एक प्रॉब्लेम जाता हांगासर
सकाळच्यान काय नासलेलें, बरें आसलेलें. जस्ट उठलें आतां बरें, आतां म्हाका अशें हालोवंक जायना. सो बाबू घातला हांगासर. जस्ट आत्तां उठलो इश्वीक. रिती न्हिदला, अजून उठोवंक ना. ट्युशनाक गेल्लो न्ही, आसूं न्हिदून न्ही म्हटलें. आनी आतां शिव आयिल्लो मडगांवच्यान, इव्हेंट सोंपले. तो आईक घेवन गेला डॉक्टरा कडेन. सो आपूण आयजूच व्हरता म्हणपालो, कित्याक फाल्यां संडे, डॉक्टर बी मेळचें ना. तिका आनी चड जावपा लागला. तिका अशें फाट बीन खूब दुखता खंय आनी खोकता सामकें. कफ येता तिका, इतलें जाला. तो म्हटल्यार तिका व्हरून हाड म्हटलें हांवें. सो मातशें बरें जालें हय का न्ही. शिवक मातसो टायम मेळ्ळें तो घेवन. सो एक तें बरें जालें, घेवन गेलो तो. डॉक्टर दाखयलें तें बरें जालें. तो जस्ट आयलो शिव, तो घेवन गेला. आनी कितें जावं म्हणजे तिका कितलेंय जिवाक बरें दिसना न्ही, जाल्यार भितर किचनान येवन काम करपाचें केन्ना सोडना ती. आयज तशेंच केलें तेणें. आयज तिका सांगलेलें हांवें, तूं न्हिदोन राव, किचनान येनाका. मदीं मदीं येता, एक आयदन आसल्यार आयदनां घासता, आनी कितें भाजी जाल्यार भाजी हें करता तें करता. आयकाच ना, न्हीद म्हणटा आयकना. तेवूय आपल्यान झेम येना. झेम पडना ओके, पण एटलीस्ट रेस्ट तरी कर न्ही. बाबू रडटा जाल्यार उखलून बाबू घेता. तिका पयलीं जायना पयलीं असली. कितें सांगू तुमकां, एक आवयच आपले धुवेचे प्रॉब्लेम समजूंक शकता हय का न्ही. कोण इतलें हें करचें ना. जे आवय आपले भुरग्यांक इतलें करता न्ही, कोण इतलें हें करचें ना. म्हाज्या आईच पळय, इतलें जिवाक तिका बरें ना, तरी पूण ती किचनान येवन येवन परत परत पळयता कितें काम आसा कितें काम आसा. तिका तापयलें तिका हांवें, वचून न्हिदली मागीर ती. सो पेज जेयलें. सो तिका आतां हांव सूप करता. ओके, म्हाका दिसना रातची ती जेयतली बीन म्हणून. तिका तोंडान टेस्टूच ना खंय. तिका सूप करता आनी तशें काडा बीन करता. ओके, हांव आतां ओग्गी आसा हांगासर. सो हेका हांवें घातलां हांगासर, ओग्गी खेळटा. ओके, सो तुमकां मेळटा हांव मागीर, चला. सो आई आयली वचून, अजून सूप जावं ना. आमचें न्ही एक प्रॉब्लेम जाला, गिजर. तुमकां दाखयता गिजर कितें जाला, दाखयता राव. सो हें आमचें गिजर तुमकां दिसता आसतलें न्ही, अशें हें आलां, म्हणजे कितें म्हणटा ताका, करमेला सारको. म्हणजे अशें बंड जाला भशेन. आनी थंयच्यान न्ही तुमकां दिसता आसतलें उदक गळटा आनी हांगा बालदी दवरला. 3-4 वेळा बालदी उडयल्या आमी, भरून भरून उदक. आयजूच जावपा लागलें, इतलें बरें आसलेलें. आनी सगळें तें हें आलां, अशें फुटला भशेन. आनी सामकें अशें करमेला कितें जालां हांगासर. शिवाक आयज फटको पडलो 10,000 रुपया. घेवन आयलो गिजर. तें भंयच ना केन्ना ब्लास्ट बीन जायत म्हणून. ताका लागून सांगूंक जायना, रिस्क घेवपा नाका न्ही. तो आतां घेवन येयलो शिवना तें पळयात. सो आयज येतलो, आतां येतलो, आतां येतलो. सो हाडला हेणें पळयात. येता म्हटलें हेणें इन्स्टॉल करपाक आयज. एक जाल्यार एक फटको पडटा आमगेर अशें ना. आई आई मेळ्ळें तर आई बसून तर कितें खाता, चकली खाता. खावनी खावनी. आई खूब गर्दी खंय डॉक्टरा कडेन. सोडून हांव पणजेच गेलो. मम्मीक सोडून तूं पणजे गेल्लो. खूब गर्दी न्ही ते थंयसर न्ही. रश खूब आसता आनी चडशी न्ही थंडी ताप तसलेच लोक. गुळयो दिला, पोट भरून जेवून घेवंक जाय. गुळी दिला हें, आनी एक गुळी दिला, आनी हांगासर इतल्यो बारीक बारीक गुळयो आसा. आनी हें थंडेक जेन्ना आमी थंय वयता न्ही, आमकां तो हें दिता बरें एरोक्सील. सो आतां कितें जेवून घेवंक जाय. खोकता पळय, तिका आतां खोकली येता. ओके, कितकी खाता, चकली भितर तेलाचें खायनाका. लाडू खाता, खा खा. सो म्हाज्या हांगा सूप जावंक ना हांगा इन द प्रोसेस. हे बाबा इश्यूक न्हिदलो. हें पळयात, म्हणजे सिंपल अशें केला. हें पळयात, मॅक्रोनी घालून बटाट घातला. काय रेसिपी शूट करूं ना. बाबू लागून काय जायना. न्हिदलो ताका झिलांक घातला. हितून न्ही जस्ट बटाट घातला हांवें, कॅरेट घातला, मॅक्रोनी घातला. एक तुमकां जाय जाल्यार मशरूम मागीर चिकन बीन घालूंक शकता पिसीस करून. सो आयज सिंपल अशें केलां हांवें. एटलिस्ट तें तरी पिलें तरी पोट स्टॉप जातली. गुळयो खूब दिला, सो ताका आतां पोट भरून जेवून गुळी घेवंक जाय. ओके, आनी शिव ऋतू गेला स्नेहागेर. आयज 11 days गणपती विसर्जन. सो शिव आनी ऋतू वयतलो गणपती विसर्जन करपाक. हांव वयचें ना. ओके, सो हांगासर सूप रेडी. आई सांगलें पी म्हटलें आतांच. तुका दिवची ना, मागीर पिता. घे घे पी. आता सकाळी पेज जेला इतले खंय काय ना भितर उदक तें पी. इतले का खंय थंय फिनिश करते. बरें जालां.
आता न्ही मीठ बीठ तिकड पळय नाका उगी खा ब्लॅक पेपर घातला हांवें पी पी सो हांव आनी आई हांगा सूप एन्जॉय करता पळय सो आयच्या दिसा इतलेंच आई बी बरी जावं न्ही हे तकली दुखता तकली बी दुखना तिका आंग दुखता तिका ओके आता जेवन तिका मेडिसीन घेता फाल्यां बरी जातली ओके शिव जस्ट आत्ता गेला विसर्जन करपाक आईचो गणपती विसर्जन न्ही सो जस्ट गेला आता तो सूप पिवंक ना सो तो मागीर पिता खंय तो मागीर आतां गिजर इन्स्टॉल करपाक आयज येतलो खंय तो कित्याक फाल्यां संडे येवचो ना खंय तो आयज जावपालो ओके चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जर लायक करात शेअर करा चॅनलाक सबस्क्राईब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर आई सगळ्यांक बाय म्हण बाय सो एक बर्थडे रिक्वेस्ट असलेले एक्चुअली काल असलेले ते काल न्ही व्लॉग घालूंक ना सो कालचो बर्थडे आयज विश करता सो नाव आसा मनीषा बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देव तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे मनीषा रे Happy birthday and many blessings to you. May God wishes come to happy birthday. चला बाय Bye.